We wanna see Jesus lifted high. We wanna see Jesus lifted high. आजची टॉपिक जावन आसा एक प्रामाणिक मनशाचे खोतखोतीत मागण्या खूप बळ आसा. द फर्वंट प्रेयर ऑफ अ रायचियस मॅन अवेलथ मच. आता जेम्सागे पुस्तकांत 5:16 एक नितीवंत मनीस तेगेले खोतखोतीत मागण्या एकदम चड बळ आहा. हेच मतलब भयंकर मिलाग्री ओजापा मेळो जाता तेका न्हू तेगे विलेजी तेगे सिटीन आख्या राष्ट्रांत आनी आख्या संवसारांत देखून चेंज जावपा जाता डेस्टिनी. आता तुवें जाण जावपा जावो जेम्स कोण तो तेको शिकोवन त्यो सारके आहा जाल्यार आमकां बऱ्या पडटलें. गॅलेशियन्स 2:9 पॉल सगळ्यांकीन व्हडल्यांत व्हडलो शिकोवणदार तो सांगता जेम्स जावन आसा एक खांबो इगोर्जेचो. हेच मतलब तेणें कसली शिकोवण दिल्या ती दोतोन सारकी आहा. जेम्स जावन आसा एक भाव जेजू गेलो. मॅथ्यू 13:55 चौग जांबा आहलोले आनी हो तेंगेलो व्हडलो भाव कित्याक तेगे नांव पयल गायला जेम्स, जुजे, सायमन आनी जूड ओ जुडास. जूड जेन्ना इगोर्जेक एक सर्क्युलर लेटर धाडटा तेदोना तो जूड म्हणा हांव उमक्या गेलो चेड म्हण तो आपल्यागे पायचें नांव सांगना कित्याक तेगे भाव जेम्स चड फेमस आहलोलो. तो म्हणटा हांव भाव जेम्स आलो. सांपावल, सांपेद्रू आनी बाराबास उलोवन जातकच तिको अपोस्टल्स ते इगोर्ज स्थापपाचे ते इस्रायल गांवचे न्हू तेंच्या फाटल्यान जेम्स उलयता. हेच मतलब क्लियरली कळटा जेम्स जावन आसा प्रेसिडेंट इस्रायलाचो काउन्सिलाचो. सो हेच मतलब तेगे शिकोवणी सारके आहा आनी तो मोडटा. एक प्रामाणीक मनशा गेले खोतखोतीत मागण्याक खूप बळ आसा. 100% एक मनशा गेले खोतखोतीत मागण्या चड बळ आसा. आता आमी हुंय गेले म्हणटू मागणे करूंक व्हडल्यान तुलो व्हडलो प्रश्न ती जाताय. बेजार जावन लोक आमी तूं मागणे कोताय ब्रदर कित्याक देव आमगे मागण्या जबाब दिना. हांवें म्हणे तूं खोतखोतीत मागणे कोताय वय आनी प्रॉब्लम बरो जायनाय ना प्रॉब्लम वर्स जायत गेले. तेंको नेक्स्ट क्वेश्चन हांव विचारता तूं नितीवंत. तेंक खबर ना नितीवंतपण म्हळ्यार कितें. तेंक सांगता नितीवंत म्हण ते बरे मनीस कोणा वायट कोणाय जायत लोकांक बरें कोताय आनी सोसायटी बरोबर काम कोताय. ते नितीवंतपण संवसाराक कसो येत तें बायबल सांगता बाणशीर ती. सो नितीवंतपण कितें फर्स्ट पॉयंट तुवें जाण जावपाचो. रोमन्स 3:25 तुका क्लियरली सांगता नितीवंतपण म्हळ्यार कितें. तूं नितीवंत ओ सगळी तुगे पातकां बॉक्स जाताय फकत जेजू गेल्यार रोगतान जेजू तूं नितीवंत न्हू तूं बरो मनीस म्हण आनी कोणा वायट कोना म्हण आनी गरिबां अनाथ भुरग्यां रान बायलां तूं पयशे दिता आनी तेंक चयत म्हण तें नितीवंतपण संवसाराचें तें करीत राव. तें तूं ओंपता तूं निवतलो म्हणजे तें देवा मुखार तें नितीवंतपण बाणशिरी फिल्थी रॅग्स. तुगे नितीवंतपण येता जेजूगे रोगता उदिशी सोर पळयता देव सोर कसोन संवसार आयलो हुरसार मेलो आनी आपल्यागे रोगत वारयलें तुगे पातकां बोगसूंक. तेका लागून जेजू म्हणटा हे म्हजें रोगत कोरोनाचें रोगत पातकांचें बोगसण मेळचें समेस्त मनशां पासत वारयलां. जेन्ना तूं जेजू मानून घेता पवित्र स्नान घेता हें रोगत तुगे पातकां धुयता तूं देवा मुखार नितीवंत. बायबल सांगता एक नितीवंत मनशा गेलें खोतखोतीत मागणें तुवें खोतखोतीत मागणें केलें आनी तूं तो नितीवंत ना तें मागण्या जबाब ना. जेजूक खोतखोतीत मागणें म्हळ्यार कितें. फर्स्ट पॉयंट खोतखोतीत मागण्याचो तुवें मागणें करूंकूच जाय. सेकंड पॉयंट खोतखोतीत मागण्याचो तें मागणें लांब आसपा जाय जायतें आसपा जाय. 1 Thessalonians 5:17 प्रे विदाउट सिजींग चड मागणें आसपा जाय. जाय तो गो तूं देवाच्या आजीरपणान रावपा जाय कित्याक तें एटमॉस्फियर बिल्ड जावपा जाय जे भाशेन पास पसणे फुडें काडूंक जाता
थंड जाता आर येता आनी खूप येता आनी काळोख जाता आनी तेन्ना पास पडा ते भाशेन एटमॉस्फियर जाता जाता देवागे आजीरपण दाट जायत रावता दिसा 2 पाटी 3 पाटी 4 पाटी 5 पाटी आर्गां जेजू थर्ड पॉइंट कोतकोतीत मागण्याचो सारकी शिकोवणी गरजेची शिकोवणी नासतना तूं कसली मागणी केल्या कोतकोत्यान काळ जाता आनी ती त्या शिरपणे ती सगळी रॉंग मागणी देंवच रावयतली देवा वचों सो सारकी शिकोवणी एकदम गरजेची तुगे मागणी सगळी कचऱ्या धोब्यां वयतली करेक्ट शिकोवण एकदम गरजेची 2 तिमोथी 3:16 बायबल सांगता पवित्र पुस्तक आमकां दिला सारकी शिकोवणी दिवपाक चौथो पॉइंट कोतकोतीत मागण्याचो तें जावन आसा तुज्यान एक उपास घालूं जाता त्या मागण्या भितर उपास कित्याक कोताय कित्याक जेन्ना तुगे बॉडी फ्री आसता तुज्यान मागणें बरें करूं जाता जायत लोक उपास कोता म्हळ्यार मागणी कोनाय तूं तो उपास कोता आनी मागणें कोना तेका फास्टींग म्हणाय तेका डायटींग म्हणाय बायबलान भरपूर एग्जांपल आहाय फास्टिंगाची आनी एक कोतकोतीत मागण्याक तुवें जाण जावपा जाय सगळी मागण्यो वयताय बापाक जेजूच्या नांवान रोमन्स 8:34 एक्स 4:12 आनी दुसरें नांव ना एकूच नांव दिलां जेजूच्या नांवान मागणी जाता आनी हुंयच्या नांवान मागणें जायना तूं तो कोतकोतीत मागणी कोता आनी तुका खबर ना हें तुगे कोतकोतीत मागणें युजलेस हिब्रू 9:12 चोय तुज्यान मागणें आनी विनोती करूं जाता जेजू क्रिस्ताचें सवय कित्याक जेजू क्रिस्ता गेले रोगोत मेळटा विनोती करूंक रोगोत नासतना विनोती जायना हिब्रू 9:12 जेजू आपल्या गेल्या रोगोत घेवन स्वर्गार चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला आनी हिब्रू 7:25 सांगता तो आमचे पासत विनोती कोता विनोती जाता फकत जेजूच्या नांवान बापाक कळ्ळें आनी जेजूच्या रोगता उद्देशींच सो तुका हें खबर ना तुगे कोतकोतीत मागणें युजलेस तू कसले पवित्र मनशांक विनोती करतलो आनी सगळी तुगे मागणी कचऱ्या धोब्यां वयतलो सो एकदम इम्पॉर्टंट तूं नितीवन जावपा सेकंड पॉइंट तुगे कोतकोतीत मागणी करूं हे सर्टन पॉइंट्स तुवें मतीन दवरूंकच जाय आतां तिसरो पॉइंट बायबल सांगता एकूच प्रमाणीक मनशा गेले मागणें चड बोळादीक हेच मतलब तूं एकल्यान मागणें केलें तुज्यान तुगे सगळें राबीश जिवीत चेंज करूं जाता तुगे सोयऱ्या दायरांक गेल्या फ्रेंड्स सगळ्यांचे लायफ चेंज करूं जाता तुगे विलेज सिटीचे लायफ चेंज करूं जाता तुगे राष्ट्राचे इंडियाचे लायफ चेंज करूं आनी संवसाराचे देखून लायफ चेंज करूं जाता आर्गांचे जो आतां हे पवित्र पुस्तकांतल्यान सारकी जाल्यार आमी चोवपा जाय सगळें तुवें प्रूव करपा जाय पवित्र पुस्तकांतल्यान मोजेस 100 मिलियन ज्यूजांक घेवन भायर येयलो इजिप्टांतलो आनी तें सदां देव माना धाडटालो स्वर्गार सावन आनी ते माना केक्स एकदम बोल लागताले जाय ते मांग तेंक बेजार येयला आनी ते झांको लागले सदां तेंच जेवण हे मोये केक इश्ट मेळटा आमकां सदां हे केकी गोडसाण्यां कितें म्हूण झांको आनी ते झांको लागले देवान उज्याचे सोरोप धाडले तेंचे मोदें नंबर्स 21:5 उज्या सोरोप म्हळ्यार जेन्ना ते सोरोप घास माताय तें उलपो लागतालें उज्या भाशेन आनी जायत जा मोरो लागले आनी ते मागीर मोजेसा बोललें सांगलें देवा सांग आमी बोगोश म्हूण मोजेसा नंबर्स 21 एकल्यानूच मागणें केलें देवा मुखार 100 मिलियन जुद्या लोकां पासत मोजेस एकलोच मागणें कोत्ता आनी देवान तेगे मागणें आयकलें तेका सांगलें एक दांड्याचेर एक पितोळीचो सोरोप दवर आनी जो लोक त्या सोरपाक चोयता तो लोकांक सगळ्यांक पेकोवणी मेळटली आनी मोजेसान सोरोप केलो आनी गायलो आनी सगळो लोकांक कोण घास मारलो ते सोरपाक पितोळीचे सोरपाक चोयतकच तांकां पेकोवणी मेळ्ळी हेच मतलब एक मनशा गेले कोतकोतीत मागणें चड बोळ आसा आर्गांचे हेच मतलब तूं दिमगान कोतकोतीत मागणें करीत राव तुगे राबीश लायफ चेंज करून उडय तुगे सोयऱ्या दायऱ्यांक गेलें विलेजाचे सिटीचे लायफ चेंज करून उडय इंडियन लायफ चेंज कर आख्खे संवसारा लायफ तूं चेंज कर आर्गांचे बसोन रोडनाका आनी बेजार जायनाका यू हॅव इनक्रेडिबल पावर इन युअर फर्वंट प्रेयर जायत लोक फोन करता आसतना रोडटा कित्याक ती नितीवन जालें आनी कोतकोतीत मागणें कोनाय तेंक सांगता तेंगे एकल्यागे मागणें पावना देव चड स्ट्रॉंग आनी चड पावरफूल ना जेन्ना तूं नितीवन जाता तुज भितर पावरफूल पवित्र आत्मा तो पूण तुका सगळीं सैतानां कामां आख्खे संवसाराक काबार करून उडोवपाक
सेकंड आनी एक एग्जाम्पल चोया. अब्राहमागे बायल सारा चोवपा एकदम बरी दिसताली आनी ते राजा कित कोताले कोणागेली बायल बरी दिसत म्हणटो ते गोवा माताले आनी ते बायले आपूण वताले. ती गेल्यार गांवा वयता आसतना अब्राहमान तेगे बायले सांगले चोय ते राजागे मनीस येयल्यार आनी ते सांगले म्हणटो तू मुगे बायल कमळे सांगनाका मुगे बायल म्हण तू सांग मुगे भयण म्हण ना ते म्हाका मातोची ते. सो राजागे आनी चोयले ते एकदम सोबीत म्हण आनी तेका सांगलें तुका पालाशी राजान आपयला आनी ते गेले थिंगा. आनी देवान हे किंग अभिमेलेकाक स्वप्ना वॉर्निंग दिली तू हे वस्तोरी हात लायल्यार तुगेले सगळे सोयऱ्या दायल्याले काजन्स आनी आख्खे तुगे फॅमिली आहा तेंचे सगळ्यांचे मरण येतले. केसो मरण कोणागेरी भुरगीं जावपा नाय. तेका लागून राजा भिलो दुसरेच बेगीन अब्राहमा आपयलो आनी सांगलें अब्राहम कितें केलें तुवें तूं म्हाका कितें सांगली तुगे भयण म्हणून देवान आतां म्हजे शिराप घाला मुगेले न्हू मुगे सगळे काजन आनी तेदोन ते जायत पाट काजार जाताले जायत बायल आसताले हेच मतलब तेगे जायते भाव आहलोले आनी जायते तेंगेले भयणी आहलोले आनी जायती काजन्स बी आहलोली आजरांनी हे सगळे फॅमिलीचे कर्स येयला मातशें मागणी कर देवा सांग आनी आख्खे फॅमिली कर्स काडून उडय. बायबल सांगता जेनेसीस 20:17 अब्राहमान मागणी केलें आनी देवान हो शिराप काडलो सगळे तेगे खानदानाचे आनी सगळ्यांगे भुरगीं जालीं. आर्गांचे जो हेच मतलब एक मनशागे मागण्या भयंकर पदवी आहा कांय भिवपाची गरज ना. जाय जाणांगे सपोर्ट नाक तुका प्रे करूं तुज्यान एकल्यान खोतखोतीत मागणे करूं जाता आनी आख्खो संवसार चेंज करून उडय. आर्गांचे जो आनी एक एग्जाम्पल घेया प्रूफ करूं एकल्या गेल्या मागण्या भयंकर पदवी आहा म्हण की जायत लोकांक दिसता आमगे मागण्या पदवी ना आतां आमी कितें करता हात ना करीत राव मागणे. सिरियाचो किंग इस्रायलाचे झूज गायले आनी तेणे तेगे कमांडरां आनी चाकरां आपयले आनी तांकां रुमा बंद करून तांकां सांगिल्लें चोय कोणा सांगनाकाय तूं कितें कर थोडे सोल्दाद घे आनी त्या फाटीं वचोन इस्रायला अटॅक करून उडय. सरप्रायज अटॅक जायत जाण तेंगेले सोल्दाद आनी फौज मोडटली म्हणजे ते थिंग वयतकच थिंग पयलीं इस्रायलगे पोरसां लिपोवन आहलोली इस्रायलगे सोल्दादान सिरिया सोल्दादान सरप्रायज तांकां जीत मान उडयले. ते राजान स्ट्रॅटेजी चेंज केली तेगे कमांडरां आपयले पत रुमा बंद केले कोणा ती तांकां सांगिल्लें तूं मात सोल्दाद घेवन दुसऱ्या फाटीं वसाय. दुसऱ्या फाटीं गेल्यार त्या फाटीं इस्रायल सोल्दाद पयले तयार जालो आनी तांकां सरप्रायजीन तांकां जीत मान उडयले. हे भाशेन कितले पाट जाले. सिरिया राजाक राग येयलो ते सगळे तेगे कमांडरान चाकरां आपयले आनी तांकां सांगिल्लें आमी हिंगा कितें क्लोज रुमा उलयताय ते इस्रायल राजा कितें कोण कोणटा हेच मतलब आमचे मत स्पाय आहा कोण तो स्पाय. तेगे चाकरान सांगिल्लें आमचे मत कोण स्पाय ना थिंग एक बाकणार आहा एलायजा म्हणलो हिंगा बेडरूम आवडले ते कोटा आनी तो राजा सांगता तेच जाल्यार हो किंग म्हणटा सिरियाचो हे बाकणार आहा एलायजा आम पयलीं जित मारपाचो हे झूज जिखतो जाल्यार आनी रात्या भितर तेका फौज वयली आनी एलायजा हूंय सिदादी आहलो थिंग सगळो सेर्क गायलो आनी एलायजाचो चाकर सकाळ भायर गेल्लो तोंड धुवपाक तेणें चोयलें आख्खी सिरिया फौज आहा चड व्हडली आनी कितू गोडे आनी कितू चॅरियट्स आहाय. तो भियोन गेलो बेगीन एलायजा उठयलें सांगिल्लें धोनिया म्हणून लागलो सगळी सिरिया फौजीन आम सोरमोती आहा आनी ते तुका मारून रावता कित्याक तूं तेंगे सगळो सेक्रेट राजा सांगत म्हूण आनी तुका मारले आनी म्हाकाय मारून उडयतले. एलायजान म्हणलें कांय भिवपाक गरज ना हांव मागणें कोता ही कितू फौज आहा अजरान फौज येयली न्हू देव कितें कोत्ता चोया. आनी एलायजान मागणें केलें तूं किंग 18 चोय आनी जेन्ना तो मागणें कोता सगळी फौज आहा ती सिरियाची कुड्डे जाले. एक प्रमाणीक मनशा गेले मागण्या भयंकर बळ आसा तू जेजू मानून गेला तेगे रोगो तुगे पातकां धुयन तुजे भितर पवित्र आत्मा जाल्या जेन्ना तूं कोतकोतीत मागणें कोता ते कोतकोतीत मागणें सगळे राबीश तुगे लायफान तूं भायर उडयतले सगळे राबीश तुगे सिटीन तूं भायर उडयतले आख्खो संवसार देखून चेंज जाता. कोण मोहिमा देवाक म्हळ्यार ते बायबलान बेश्टे एग्जाम्पल दिलें तुका दाखोवपाक लोकांक जाता ना मागणी केल्यार कांय जावपाना देवान सांगिल्लें जातलें. आसरिया म्हळ्यार आनी एक गांव आहलोलो आनी थिंगा राजा तो सारको कोडेकांत तेज नांव सेनाचेरीब तो हुंयच्या राष्ट्रांत तो भितर सरलो तो सगळे राष्ट्र ही बाड करून उडयतालो चड क्रुअल तो तेणे सगळे इस्रायल सोबती राष्ट्रांत ती सगळी इबाड करून उडयली आनी तो इस्रायल सोरभोवती तेणे
एक मैदान गायला आपल्यागे झुजाचे आणि सगळे फौज आणडवल्या सोल्दाद आणडवल्या सगळे हत्यार आणडवले इस्रायलचो राजा हेजिकिया सारको बेजार जालो आपल्यागे आंगोस्त्र काळे साक गायलो माथ्यार ओपोर गायलो आणि खोतखोतीत मागणे करू लागलो तेन्ना देवान आयजाय प्रवाद्याक त्या राजा बोले धाडो एक उतर घेवन आणि त्या राजा सांगितले काय पिवपाची गरज ना ओ राजागे एक सोल्दादीक पांय घालपाना आणि एक देवळ फौज आहा तेंगे सरमती ते फौज एक भाव देखून तुगे भितर येवपा ना हिंगा राजा हिजकिया इस्रायलाचो सापराय जालो कितको जातोय कित्याक तो राजा एकदम खोडेकांत तेच राती देवान एक आंज बोड्यो धाडलो तूं जाण जाव जेन्ना आमी मागणे कोतात पावरफुल आंज बोडे आनी दोलबार सगळे एक्टिवेट जातात हे सगळे सोल्दादांनी एक आंज बोड्यान जीत मारले कित्याक तुगेलो देव कोतकोतीत मागण्या जबाब दिवपाचो देव तू स्वता तू एकलो मागणे कोता ते मागण्या फोर्स ना तू पद चिंतूला कित्याक देव सांगता एक मनशागे कोतकोतीत मागणे भयंकर पदवी आसा मागणे करीत राव तुगे राबिश लायफ ते चेंज करून उडय आख्खो संसार बोलतो उडय तुगे कोतकोतीत मागणे उदेशी You can read that Isaiah 37:16-21. Yes, मतलब clearly 100%. एकू मनशागे मागणे पुरो चेंज करू आख्खो संसार. आणि एक एग्जांपल घे क्लियरली दाखोवपाक एक मनशागे मागणे कितू चेंज करते. किंग डायरस आहलो आनी तेगे राजवटी चड व्हडली आहलोली 120 तेका कुंवर आहलोले मॅनेज करूंक तितले न्हू 3 प्रेसिडेंट आहलो हे 120 कुंवरा वयर आणि या 3 प्रेसिडेंटा वयर दानियल आहलोलो सेकंड इन कमांड राजा की नेक्स्ट आणि हे सगळे प्रेसिडेंटान पिरजेंत आहलो ते आणि हे सगळे कुंवर हे राजवटी चलयतात तांकां राग येता दानियलाचो कित्याक राजा चड बरको जाता आख्खी राजवटी तेंगेली ऑनबार जाली दानियल एकलो मागणे कोतालो जेहोवा देवाक कंटिन्युअस दिसा 3 पाट कोता तो सोरपोटून एम आयडिया काढली हे कितको जीत मारपाचो ते राजा बोली गेले आणि राजा सांगले चोय राजा तू येद व्हडलो आणि व्हरतो राजा तेका बरो पंप मारलो तेका लागून आम कितें चिंतलां तुका मान आनी रेस्पेद मेळपा जाय हिंगा राजा म्हणलो ओय म्हाका मान रेस्पेद मेळ्ळा हांव बरो व्हडलो राजा मुगे राजवटी कितें द्या 120 कुंवर आहाय मॅनेज करूंक सो आम कितें चिंतलां एक म्हयनो सगळे राजवटींतलो लोक तुका नमस्कार मारता हुंच्या देवान नमस्कार मारूं जायना एकू म्हयनो यार 11 म्हयन्या तेका मान दी कोणा नमस्कार म्हण एक म्हयनो आमी तुका दिला कित्याक तुका मान रेस्पेद मेळ्ळा राजा फुलोलो एकदम बरें केलें म्हणून वचो आम डॉक्युमेंट रेडी करून आला हेजे तुगे सायन मार तेका राजा मानान रेस्पेद दिवपा नाकालो तेंक दानियलाकान एक शिवाच्या होणाक घालूं जाय आहलो आनी त्या राजान सायन मारली आनी थोड्या दिसान ते येयले राजा तुवें हो हुकूम गायलो तूं जाणटो एक म्हयनो लोकांक तुका नमस्कार मारूं जाय आहलोलो म्हण एकलो मनीस तुका नमस्कार मानना तो दुसऱ्या देवा माता कोण तो मनीस तेका इमिजिएटली काण शिवाच्या होणाक उडोवपाचो राजान म्हणलें आनी तेणें सांगलें हो मनीस जावन आसा दानियल राजा एकदम सिंथीर जालो कित्याक तो दानियला बर कोतालो आनी दानियल तेगे राजवटी बोर भाशेन चलयतालो तेका लागून राजान इमिजिएटली हुकूम गायलो दानियला हाडूंक तो एकदम सिंथीर जालो म्हणजे तेच्यान कांयच करूं जायना कित्याक तेणें ऑलरेडी ते सायन केल्ली डिक्री आनी ते मातकूच ते राजान सिंथीर जावन दानियला सांगिल्लें हांव स्वत मानता तुगेलो देव तुका हे शिवा गेले चोपक्यान तुलो सालवार कोतो म्हूण आणि तेच्यान कांयच करूं जायना दानियला कळ्ळें ते शिवाक होणात आनी ते भोवन केलें रातभर राजा न्हिदना राजा सोकान म्हूण उठोन धांवलो ते शिवागे होणा बोलेक आनी बोबाट म्हूण लागलो दानियल तुगेले देवान तुका सालवार केला दानियल भितरसो बोवाळ मारूं लागलो ओय राजा मुगेले देवान आज बोळ्यो धाडा आनी शिवागेली तोंडां बोवन केले आर्गां जेजू एक मनशागे पावरफुल मागणे पुरो हुंचे होणा तूं भायर काडो तितले न्हू राजान बेगमी होणूक गेलो दानियला भायर काडलो आनी कोण दानियलाचे बोगलान गायलो तेंक दोले तेंगे बायलां दोले तेंगे भुरग्यां दोले आनी हे शिवागे होणा उडयले आनी ते शिव बुकलोले आनी सगळे रागाचे रोखडे तेंचे उडकी मान तेंक पिजून काबार कोण उडय तितले न्हू राजान सांगिल्लें आज सोन तुम्ही बुजताय ते हे सगळे राष्ट्रांत वास द्या भायर उडोवपाचे आनी आज सोन दानियला गेले जेहोवाक देवाक तुम्ही बुजोंक जाय एकू मनशागे मागणे 3 दीस कोता तो कोतकोतीत राजागे ऑर्डर येयल्या देखून त्यान आपल्यागे देवा सोडना
कोतकोतीत मागणे कोण आख्या हे राष्ट्र चेंज जाले तीच सांगो तुका सोरपोते देव हे नितीवंत मनशागे कोतकोतीत मागणे भयंकर पदवी आहा तुगे राबिश लायफ चेंज करूंक तुगे भुरग्यांगे लायफ चेंज कर तुगे फॅमिलीगे लायफ चेंज कर तुगे सिटी लायफ चेंज कर इंडिया लायफ चेंज कर आनी आख्खे संवसाराचे लायफ तुगे चेंज करता कोण पात वयर कान ताळयो पडयात नवे कर्रांत सोड पोतेदा देव आपल्याके पुता धाडटा संवसारांत आख्खे संवसार सोडवण करूंक एकूच पूत 10 पूत न्हू 100 पूत न्हू एकूच पूत आनी जेजू संवसारांत येता आनी तो जाणा तेका कुड्या आहा म्हूण आनी तो जाणा ते केसो वळवळ पडले चापकां मार पडो कांट्याक क्रो पडो लूत घातले हाड पिसतले आनी उरसार किळायतले आनी तेका मरण चाको पडटलेच म्हूण बायबल सांगता तो मागणी कोता देवा म्हाका थंडी येता हे सोडून दिवपा पळोवन वचो ते पळोवन वचपा जाय एकदम इजी तेणें फकत सिजरा सांगपा जाय हांव इस्रायलागे राजा न्हू म्हूण हांव जुदेवांगे राजा न्हू म्हूण इतलें सांगलें तेका सुटका मेळटा सगळे वळवळ्याचो तो भायर सरता म्हळ्यार तो बापाको मागणी कोता जेत्समनी गार्डनान आनी तो सांगता बापा मुगेली कुशी कोनाका तुगेली कुशी जावं दी मुगे जिवितांत तुवें म्हाका सोडून कोण धाडला तेच हांव कोत्तलोच तुगे भोळ आनी ताकद माग दी येजू जेन्ना मागणी कोताला तेगे कोपलांत तुले घामे भाशेन रोगत येवपा लागलो इतू कोतकोतीत मागणी केली तेणें कित्याक जेजून तो गिव अप केल्लें आख्खे संवसारा सोडवून फ्लॉप वचपाची बायबल सांगता लूक 22:43 आंज बोडयेन तेका घोडसाण दिली आनी जेन्ना तेन कोतकोतीत मागणी केलें पवित्र पुस्तक क्लियरली सांगता जेन्ना तेका धरलो आनी कुर्सार किळायन मरण दिलें एक जाप तेणें काडलो ना एक ग्रांबल करूं ना आनी कांयच वायट ना चुपचाप तेणें हांसोन तो उरी सोयलो आनी मरण घेतलें आपल्याचेर आनी आख्ख्या संवसाराची सोडवण जाली कोण थँक्यू जीसस म्हळ्यार येस मतलो एक मनशा गेले कोतकोतीत मागणे आख्खे संवसारे सोडवण दिली लूक 22:43-44 यू कॅन सी दॅट तितले न्हू नव्या कोराम दिसची पडा जेन्ना सांपेत्रान सांपावल मागणी कोताय की तूं लोकां त्या बातीन आख्खो रोम तो एम्पायर तेमी कन्वर्ट करून आनी कितू लोकां पावरफुल पवित्र आत्मा म्हणजे मोतको सोर दिलो आनी संवसारांत जोयते वन जिवीत दिले आर्गां जेजू 100% एक मनशागे कोतकोतीत मागणे पुरो तुका जोयते वन जिवीत दिवं सगळे पावूं कोण थँक्यू जीसस म्हळ्यार गेल्या संडेनी तेज्या पयर संडे म्हाका पेन जातालें रायटाक आनी ब्रदरान ते सिस्टरान म्हाका प्रे केलें तेन्ना मागीर ती पेन गेली आनी कंप्लिटली हील जालें म्हणून जेजू पडतली ताप धरली तकलीफ खूब साठा पोटान हे सायडी दुखपा लागली रातभर चालू आशिल्लें आतां क्लियर जालें पयले जेजू म्हणटे हांव सदां तेजेर आयकता जेजू म्हणटे नांव खबर नाशिल्लें आतां मागीर सिरील बाब आसा म्हणून हांव हे मानता बट पांय मोडले सुद्दां वाट 10 वर्सां 11 वर्सां चालू जाले बाबान पळयलें मागीर जिवान सगळे टायमार तेणे पळयला सगळे दोतोरांगे खर्च तेणे दिला सगळे पडान दुखपा लागलें पडान दुखता मातशें ताटा आमकां परत जाता रातचे बरे रातीर आमकां जावपा दुखपा लागलें सैतानाक तुका अधिकार ना कित्याक म्हाका शास्त्रांत मेळ्ळें कित्याक कोणी अधिकार ना म्हळें तेन्ना मागीर सैतान फाटी चलप केन्ना तेन्ना म्हाका पेपडे मेळ्ळी जावप पयलीं हांव बोन सिंगींग जावंक ना म्हाका मेळ्ळें उदकान वचम्यान जल्माला तेन्ना म्हाका अधिकार पदी मेळ्ळी म्हाका आल्सराचें आमचें म्हजे लागीं काम करपा जालें 10 वर्सां घरांत आसलो आमच्या पास्टरांनी आमचे थिंग प्रेयर स्टार्ट केली तेन्ना बारीक साणेन ते शिकवण घेतली आनी ते शिकवणे प्रमाणे म्हाका पेपणी अजाप मेळ्ळी जेजू जायना म्हणल्यार खंयच ना सगळें जेजू लागीं जाता कित्याक आमकां पास्टर आमकां बारीक साणेन शिकवण दिता बोट सारकें सुजोन मोठे जालोलें 2 दीस जाले तेशी आलोलें हांव दोतोराक वचपाक म्हाका केशें वचून दोतोरा हेलें ना म्हाका जेजू पिकडून तो गेलो मागीर काडल्यान थोड्या दिसान तेजी बोटां आख्खी कात गेली आमगे बोट थिंगा स्लो स्लो आख्खी हील जालें आतां ती कात गेलो ती मातशें पासून कोणा कात गेलो पूण आनी दुसरी टेस्टिमनी गोंयाक थिंगा आहा तेका न्हू वास्को काम मेळना जॉब मेळटा का बोटीची आर्गां जेजू दिता हांव कित्याक आनी मागीर व्हडलें चेड न्हू तेका
एक दीस आनी रात एक ओंकारे मागीर एल्मा फोन केलो हांवें बाबा मातशें रोजार कोरी म्हणसे गेली बाबा फोन दिवपाक आनी रोजार केता तेका भायर जालें आनी तेन्ना तेगे सगळें पयर राती कडेन मुगे पांय सडपा लागलो आनी हांवें ट्यूब लायलो मूव बी आनी केस्सो बरो जायना जालो थिंगा बसोलें आनी सोयताना हुकूम गायलो तुज्यान कांयच करपा जायना म्हूण मुगे पांय देवाक आर्गान मोहिमा दिवपा वचपाचें तुगे नाका जालो करपा न्ही म्हूण हांव तेका हुकूम घालीत रावलें सडनली मुगे तेन्नाच एक उतर मोट्टाच मुगे सामको सडनली मातशा पासून सारकें टोटल पांय बंद जालो उसळपाचो एक सामकें एक